नॅशनल गेम्स 2018 ही गोवा गव्हर्मेंटान मनोहर पर्रीकराच्या नेतृत्वा भितर आमी 100% करतले 2018 जो नॅशनल गेम खातीर अख्खें गोंयान अख्खें हिंदुस्तान वाट पळयता गोंया भितर ऑर्गनायज करपाचें केलें 32 कडेन ह्यो गेमी जातात आनी आज खास मुकेश कुमार हो IOA GTCC चेअरमॅन हो खास आयला हेजी तपासणी करपाक आज 3 ग्राउंडाचे ऑलरेडी टेंडर भायर सरलेले आहात वर्क ऑर्डर आतां आमी दितले तांकां त्या सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टरांक आमी सांगतले की जात तितले बेगीन म्हणजे 3-4 म्हयन्या भितर 5 म्हयन्या भितर हे सगळे ग्राउंड्स रेडी आसपाक जाय रायफल शूटिंग हे केरळ केन्नाच दिल्ली जातली कारण ही एक हा ताका अजून आमच्या कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको बेगीन जातल्यान पळयता जाल्यार हांगाय करपी आमी आनी आयोन 6 नवीन खेळ मागल्यात हें करपाक ऑर्गनायज करपाक I had discussion with the Honorable Sports Minister and about each infrastructure, what is the progress and what are the games, all these games which are going to be included in the national games also. And very kindly he has agreed to include 4 disciplines, new disciplines, and he has assured that definitely the national games will be done in the time manner, and then we are making committees also, various committees, and progress will be monitored and it will be in as per the time schedule. खेळ 2 दीस खेळगडे तांचोय भरणा आमच्या टिमीनी आसतलो. आता ही जी जबाबदारी आसा स्पोर्ट्स अथॉरिटी आणि गोवा ऑलिंपिक असोसिएशन आणि 32 किंवा 36 खेळांची असोसिएशन हांणी जबाबदारी ती घेवपाक सांघिक जबाबदारी आसा, कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा.